गोंयांत सध्या पावसाचो तांडव चालूच आसा. या पावसाच्या तांडवाक लागून शेतकऱ्यांची न्हीद पावसान खोळून दवरल्या. लुवपाच्या वेळारच पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान शेतकऱ्यांचो तोंडात पडपाचो घास सैमान ओडून घेतला. ताचे पुराय पीक आडवे तशेंच कुशिल्ल्या अवस्थेत पळोवपाक मेळटा. सरकारान आमकां लुवपाची मशिनां वेळार दिवची, ना जाल्यार हे अशें घडल्यार कोणूच शेतां करपाक मुखार येवचो ना अशी खंत शेतकारांनी उक्तायली. शेतकऱ्यांक बाबड्यान कोणाक नुकसाण जालो तेका शेतकऱ्यान हेल्प करचो नाल्यार आमदारान हेल्प करचो. आणि आमदारान तेणें सांगलेलें कितें शेतकऱ्यांक नुकसाण जाय जाल्यार आपूण आसा म्हणून. सो आमदारान तांकां हेल्प करपाचें सगळे शेतकऱ्यांक नुकसाण जाला पळय तेंकां. सो आमचे शेतकरी आमकां भरपूर अप्रोच झालेले. आमी तांकां अश्युअर केला की जी शेतां पडल्या आडवी पडल्या आनी पिड्ड्यार जाल्या आमचे म्हणजे म्हाजे कडेन पर्सनल लेवलाचेर कितें कंपेन्सेशन तांकां दिवंक जाता तें हांव दितलोच. ताच्या भायर सरकारा कडेन हांवें मागणी केल्या, रिक्वेस्ट केल्या की तांकां खरेंच गरज आसा कंपेन्सेशन दिवपाची. जी पळय जाय आसली पळय रिक्वायरमेंट आसा सालिगांव ते पावटी आमकां रिक्वायरमेंटूच ना, बिलकुल ना. आनी त्या पासून आमची शेतां सगळीं पडल्यान आनी कुशलीन पासून आनी कोंब तुवें पयलां आसलें तुका दाखयलां दुसऱ्या कोंब येयला आनी दुसऱ्या कोंब येवन आतां कितें जाता पिड्यार जाल्ली शेतां. म्हणून आमी मागता हांव सरकारा कडेन आमकां कितें तरी हेल्प करचो. आनी पडचो पडोन हालासान भात रुजोन ते शेतां पिड्यार जाला. परत नेव्यान येयल्या तो मातसो फोटो दाखोवचो ह्या पासून आमकां एज अ शेतकऱ्यांक गव्हर्मेंटासान आमकां सागलेगांवच्या शेतकऱ्यांक कितें सपोर्ट ना. कित्याक मिशिनां येवंक जाय ती येवंक ना. आतां कितें फायदो आमी इतलें करून लास्ट मोमेंटार सगळें पिड्यार जाला. त्या पासून हांव मागता सरकाराक की जी पळय तेंची सिस्टमॅटीक आदी चलताली मिशिनां टायमार तेंका दिवचे कितें आनी आमकां शेतां करूंकूय उमेद येतली जाल्यार फुडें शेतां करूंक आमकां हे कोण फुडें सरचें ना. हा ती शेतां कमी जातली. आमचे कडेन चड तें बी पडलेलें आहा, नुकसान भरलेलें आहा. ते काडून जाल्यार ते येवचे ना ते आनी ताका कोंब येयल्लो आहा. केलें वेस्ट तें. आतां गव्हर्मेंटान कसले तरी कितें दिवन जरी हें सपोर्ट करपाक. मजगती पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक किसान आधार निधी येवजणे खाला लुकसाण भरपाय दितले अशें कृषी खात्याचे संचालक संदीप देसाय हाणें सांगले. शेतकरी आधार म्हणटा ती स्कीम आमची ज्या स्किमीच्या अंडर जर नॅचरल कॅलेमिटी कितें जाली आनी जर शेतकारांक जर लॉस जालो जाल्यार शेतकारांक आमी 40,000 रुपया पर हेक्टर कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिता. सो आमचे कडेन जितली पळय केसीस आयल्या त्यो केसीस आमी आख्ख्या गोंयभर आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसीस आसा तालुका लेवल त्या ऑफिसरांक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले कडेन आसा. तांकां हांवें डायरेक्शन्स दिला की तुमी तुमचो सर्वे कंटिन्युअस करा, जाता तितली फास्ट करा. शेतकारांचे ज्यांचे लॉस जाला तेंचे केसीस प्रोसेस करा आनी एकदां केसीस प्रोसेस जातकीर त्यांचे जे पळय कॉम्पेन्सेशन कितें आसा ते शेतकारांच्या अकाउंटाक पयशे वतले. म्हणजे ह्या शेतकऱ्यांक पयशे मेळटले. ओमकार हत्यान पेडणेच्या कांय गांवांनी रिगून 31 शेतकारांच्या शेतांचे लुकसाण केल्ले. तांकां वट्ट 5 लाख रुपयाचे लुकसाण जाला आनी शेतकार आधार निधी येवजणे खाला ह्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हाणें सांगले. इफेक्ट जालो आनी 31 शेतकारांच्या डॅमेज जी जाली ती आमी इव्हॅल्युएशन केलें. आमी आमचे जे इव्हॅल्युएशन केला त्या प्रमाणे साधारण 5 लाख रुपयांचे लॉस जाल्ले शेतकारांक आमी अंडर शेतकरी आधार निधी म्हणून आमची गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा त्या शेतकरी आधार निधीच्या अंडर आमी तेंच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो आमी प्रोसेस केला आनी शेतकारांक हे कॉम्पेन्सेशन तेंच्या अकाउंटाक डायरेक्ट दिल्ली गेल्ले वयतले, क्रेडीट जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.